येवकार तुमकां आमी जशें तुमकां सांगलेलें फाटल्या दिसांनी की आमी खुबश्या कार सेवकांक मेळटले, महिला सुद्दां कार सेवकांक आमी मेळिल्ले आसा। हाच्या पयलीं तुमकां आमी कितलेशेच जाणांचो एक्सपिरियन्स सांगला, तेंच्यांनी कितें भोगलां तें। सो आतां आमचे कडेन अशे एक कार सेवक आहात ताका तुमी सगळे जाण वळखतात, पूण तेंच्यांनी 1990 आनी 1992 दोनूय फावट कार सेवा केल्ली, इवन ते जेलीन आशिल्ले। सर आमच्या वांगडा आसा केंद्रीय मंत्री आमचे श्रीपाद भाऊ सर, येवकार तुमकां। आतां रामाचें देवूळ जाता, एक तुमी त्या टायमार कार सेवा केली 1990-92, त्या भायर तुमी कितलेशेच काम केल्ले आसतले। सो तुमचो एक अनुभव सांगता आमकां। खूब उमेद भोगता, खूब आनंद जाता की ज्या वेळाचेर राम मंदिराचो विशयाक सहसा समाज साथ दिनाशिल्लो, कारण तो विशय गोंयांक तर नवोच आशिल्लो। जेन्ना जेन्ना हे राम जन्मभुमीचें आंदोलन, हाजो इतिहास 500 वर्सां फाटलो आसा। ह्या गोष्टीक 500 वर्सां जालीं ज्या मुघल राजसत्तेन आमची जी काही आस्थास्थानां आशिल्लीं, मागीर मथुरा आसतली, अयोध्या आसतली, काशी आसतली, हांगा आमची देवस्थानां तोडून, म्हणजे धर्मा विशीं हिंदू समाजाक आस्था ताची मोडप हें तांचे फाटल्यान हेतू आशिल्लो। कारण ज्या जाग्यार बरे संस्कार निर्माण जातात, ज्या जाग्यार बरे लोक निर्माण जातात, ते तांकां ना करपाचें आशिल्लें, कारण तांकां आमचेर खूब वर्सां राज्य करपाची तांची मनीशा आशिल्ली। आमच्या पुर्वजांनी, हांव तांकां याद करता की पुर्वजांनी जवळ जवळ 76 लढायो ह्या राम मंदिराक ह्या 500 वर्सांक लढले। ताणें आपल्या जिवाची आहुती दिली। राम मंदिर परत जावचें म्हणून सगळे तरेचे वगीर रावना, सगळे तरेचे आपापल्या ताकतीनुसार प्रयत्न केले, परंतु ह्या हो देश एकत्र नाशिल्लो, वेगवेगळी राज्य, ल्हान ल्हान राज्य आपापल्या हातूंतल्यान हें करता, आनी म्हणून तें तेन्ना शक्य जालें ना। परंतु स्वातंत्र्या नंतर जवळ जवळ साधारण 450 वर्सां नंतर आपले स्वतंत्र जावन जवळ जवळ 50 वर्सां जावन सुद्दां ह्या देशांत आमच्या आस्थेचें ठिकाण, आमची देवस्थानां, जे जाग्यार एक संस्कृती, आमची संस्कृती ज्यांनी नश्ट केली, ह्याच्या विरोधात ज्यांनी जो अत्याचार केलो, तो अत्याचार पुसून काडपाचें काम कोणें केलें ना। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिशदेन हेणें परत हें आंदोलन जवळ जवळ 80च्या दशकांत हे परत सुरू केलें, आनी हळू कलश पुजन आसतलें, मागीर आपले रामशिला पुजन आसतलें, अशा देशभरांतल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक जनजागृती तातूंतल्यान केली, आनी खरोखरच लोक उठले, पेटोवन उठले काही लोक, आनी हें आंदोलन परत सुरू जालें। आनी ह्या सगळ्या आंदोलनाचो परिप्राक म्हणून गोंय फाटीं नाशिल्लें। गोंयांत सगळ्या गांवांनी ह्या शिला पुजन जालें, मागीर कलश पुजन जालें, तरेतरेचे कार्यक्रम, विश्व हिंदू परिशदेचे मोठे मोठे कार्यक्रम जाले। तातूंत सगळ्या जनतेन, गोंयच्या सगळ्या जनतेन भाग घेतलो, आनी गोंय ह्या हातूंतल्यान फुडेंच आशिल्लें। आनी शेवट जेन्ना कार सेवेक वचपाचें जालें, आंदोलनाक वचपाचें जालें 1990, तर म्हाका स्वाभिमानान सांगन दिसता की त्या काळांत अशा विचाराच्या लोकांची तशें हें नाशिल्लें, मोठी काही ताकद अशी आशिल्ली ना, परंतु त्या वेळेस सुद्दां 500-600 कारसेवक ह्या 1990च्या कारसेवेक गेले। आनी वाटेन तरेतरेचे अडथळे तांकां आयले, ते पावचे न्ही अशे सगळे प्रयत्न केले। मुलायम सिंग समाजवादी पार्टीचे सरकार, ते मुलायम सिंग मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या उत्तर प्रदेशाचो, ताणें तरेतरेचे अत्याचार केले, तुमकां खबर आसा। ताणें इवन खून केले, गुळयो मारल्यो, काही कारसेवकांक शेरयूंक उडयले, हे सगळी हिस्ट्री आसा, ताजे रिकॉर्ड्स आसात। आनी अशे ह्या अत्याचार, म्हणजे जशे मुसलमानांनी केले, ते ह्याही लोकांनी, आमच्याय लोकांनी अशाच पद्दतीचे अत्याचार कारसेवकाचेर केले आमी पळयले। 1990 म्हणटे प्रमाणे 500 ते 600 गोंयसून कारसेवक गेले, एक अभिमानाची गोश्ट आहा। गोंयच्यान वता म्हटल्यार अजाप आशिल्लें ल्हानशें गोंय, आनी परतून हांगाय देशभक्त आनी रामभक्त आनी हे संस्कृतीचे हे करपी, संस्कृतीचें रक्षण करपाक फुडें सरसवपी गोंयांनी रामसेवक, राम सैनीक आशिल्ले, हें पळोवन खूब आनंद जाता। आनी खरें म्हणल्यार म्हाका बरें दिसलें की हें सगळें आंदोलनाचें नेतृत्व करपाक आमकां संदी मेळ्ळी। त्या वेळेचेर आमी कशें करून झाशीक पावले, वेगवेगळ्या स्टेशनाचेर लढो दीत आमी झाशीक पावले। झाशीक आमकां आडयलें, फुडें वचूंक दिलें ना, आनी मागीर आमी थंय देवून आंदोलन केलें, सगळ्या कारसेवकांक घेवन आंदोलन केलें। लोकल लोकूय आमचे भितर सामील जाल्ले, आनी आमकां फुडें व्हरूंक दिना म्हणून आंदोलन केलें। त्या आंदोलनान आमकां धरले, आनी
ऑथॉरिटी पुलिशेन व्हेले थंयच्यान आमकां मागीर एका बंगल्यांक ते समथर म्हणून गांव आसा ते समथर गांवान आमकां हावज अरेस्ट केले एका घरांक आमकां बंगल्यांत आमकां जुनो बंगलो आशिल्लो सरकारी बंगलो आशिल्लो तातूंतल्यान सगळें आमकां अरेस्ट करून थंय दवरले 8 दीस आमचे सगळे गोंयचे भाव भयणी काही आमच्यो भयणी बरोबर आशिल्ल्यो त्यावेळी एकत्र रावले आनी वेगळे वेगळे तरेचे सदांच रामनामाचो जप मागीर सांजच्यो मिटिंग्स मागीर मदीं मदीं काही कार्यक्रम अशे तरेचे थंय अशें म्हणल्या प्रमाणे त्यावेळी तुळशीचे लग्नाचो त्या दिवाळेच्या हेचेर आशिल्ले थंय तुळशीचे लग्नाचो कार्यक्रम केलो तुम्ही आम्ही न्हवरो केला म्हणून तरेतरेचे हातूंतल्यान ते कार्यक्रमाक मजा आयली आनी एक जे काय उद्देशा लागून आमी गेल्ले ते आमकां जरी त्रास जाले पण मनाक एक संतोष आनंद नाशिल्लो आमच्या संस्कृती लागून आमच्या श्रीरामाक लागून जो आमचो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आसा राम हो खंय तरी देव म्हणून न्हय परंतु एक ह्या देशाचो एक आदर्श महापुरुश जावन गेलो ताणें जीवन कशें आमकां मार्गदर्शन सगळें जीवन कशें मनशान फुडें चलयचें हें सगळ्यांचें मार्गदर्शन असो एक आदर्श पुरुशाचें परत एकदां त्या जन्मभुमीचेर मंदीर जावचें ह्या खातीर जें आंदोलन जालें तातूंतल्यान आमकां परत येवचें पडलें आणि मागीर 1992 परतून 1992 परत ते आंदोलन मदीं चालूच आशिल्लें परंतु परत एकदां तातूंत भारतीय जनता पार्टी आनी त्या वेळेचेर हांव सरपंच आशिल्लो आमच्या दुर्बाट गांवचो पंचायतीचो आनी म्हाका अभिमान सांगन दिसता जवळ जवळ 48 कारसेवक म्हजे पंचायतीच्यान म्हजे बरोबर आशिल्ले ह्या त्या हातूंतल्यान नंतर हो जेन्ना 1990चें आंदोलन सोंपल्या नंतर परत 1992 कारसेवेचें आंदोलन परत सुरू जालें आणि त्या वेळार परत आमची संख्या ही डबल जाली जवळ जवळ 1100-1100च्या आसपास आमी सगळे गोंयसून कारसेवक गेल्ले तातूंत भाग घेवपाची संदी आमकां मेळ्ळी आनी ह्या वेळी जेन्ना आमकां झांशी काडयले पण ह्या वेळी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आशिल्ले उत्तर प्रदेशाक म्हणून आमी राम जन्मभूमी पर्यंत धडक मारली आणि दुसऱ्या दिवशी मिटींग सगळे जाल्यो कारसेवक लाखोनी कारसेवक जमिल्ले आणि मिटींग चालू आशिल्ली अडवाणजी डॉक्टर जोशी मागीर आमचे सगळे नेते थंय आशिल्ले त्याच बरोबर उमा भारती हेय थंय आशिल्ल्यो आणि त्या हातूंतल्यान सगळ्यांक अपील केल्लो की आमकां फक्त एक मूठभर माती घेवन त्या राम जन्मभूमीचेर आमगे थंय ही कारसेवा प्राकृतीक प्रातिनिधीक स्वरुपान ही कारसेवा आमी त्या दिसा दवरलेली की लोकांच्यो भावना ज्यो आहा राम जन्मभुमीच्यो ह्यो परत देशाक कळच्यो ह्या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांक कळच्यो अशें म्हणून आमी हें केल्लें परंतु अचानक हें सगळें चालू आसतना अचानक एक आवाज जालो आनी कारसेवक इतले पेटन उठले त्या कंट्रोला भायर गेले आनी तांणी हाचेर धडक मारली त्या जे घुमट आशिल्ले त्या घुमटाचेर हें मारून ताणें हें तोडपाक सुरू केली काय लोकांचो सडनली एक हें जाल्लो सडनली हो जो इन्सिडंट जालो ही लोकांची भितरली जी हें आशिल्ली ती जागृत जाली आनी शेवटी तो त्या दिसा सांजचें सुरू जाल्लें काम जवळ जवळ दनपारा नंतर जे काही हें तोडपाचें जे मशीद तोडपाचें काम जे सुरू जाल्लें तें दुसरी सकाळी पासून सपाटीकरण तातूंतल्यान जाल्लें हें आमी पळयलां आनी अशे तरेची एक हें जाल्लें कितेंय जावं आमचे गोळीबार केले जाता आमकां मारल्यार कोता येता पूण आमी फाटीं सरची ना आनी त्याच भावनेन तो गुंबज आशिल्लो तो तोडून तेणी हे सगळे जमीनदोस्त केले आनी त्या नंतर रामलालाक वेगळ्या हातून बसयलो टेम्पररी मंदीर करून बसयलो आनी मागीर देवूळ बांदलें आनी एक सादारण अर्दें काम तातूंतल्यान जालें आनी तें जालें म्हणूनच तर कोर्टाच्या माध्यमांतून हो प्रस्न बेगीन सुटलो अशें म्हाका दिसता जवळ जवळ 1100 तातूंत आमच्यो महिलाय चड आशिल्ल्यो म्हजी पूर्ण फॅमिली आशिल्ली म्हणजे 2-3 भयणी आशिल्ल्यो म्हजी सौभाग्यवती आशिल्ली आनी त्या हातूंतल्यान दुसरे दीस जेन्ना हें सगळें जालें तेन्ना दुसरे दीस अचानक पुलिसांनी फांतोडेचेर येवन सगळ्यांक धांवडून घालपाचें हें केलें लाठीचार्ज केलो आनी आमी तरी पूण आमी यशस्वी ठरले की आमचो प्रत्येक कारसेवकाक खंय तरी एटीट्यूडीन आतां आमी तांकां एकत्र दवरून तांकां वेवस्थीत रित्या थंयच्यान भायर काडून रेल्वे बसून आमी थंयच्यान सुटले थोड्यांक लाठी लागल्यो आनी अशे तरेन हें आंदोलन जालें आज आमकां खूब खुशी भोगता पुर्वजांनी ज्यो काही हें सुरू केल्लें त्या आंदोलनाची समाप्ती आमकां स्वता म्हणजे स्वताक थंय कारसेवक वचूं मेळ्ळें 2 वेळा आनी आज तें भव्य दिव्य मंदीर रामलालाची प्रतिश्ठापन हें पळोवपाचें भाग्य आमकां मेळ्ळें म्हाका दिसता ह्या जन्माचें सार्थक जालें अशें म्हाका म्हणून दिसता हेजे आंदोलनाची थोडक्यान हांवें पार्श्वभूमी तुमकां सांगली पण हो देशान निश्चितपणे रामराज्य जावपाची सुरवात जाल्ली आसा
खूब काही गोष्टी ह्या देशाचो विकास जेन्ना मनीस संस्कृतीक जोडलो गेलो वता, जेन्ना आमच्या आदर्शांक मनीस जोडलो गेलो वता तेन्ना प्रत्येका कडल्यान बरेंच कार्य जाता आणि तातूंतल्यान तें समाजकार्य आनी देशकार्य मोठ्या प्रमाणात बरे रितीन चलता. तो वेळ आज आयिल्ली आसा कारण हे जी आज मुर्ती प्रतिश्ठापना रामाची जावप पूण खरोखर रामराज्याची प्रतिश्ठापना जाता अशें हांव म्हणून दिसता म्हाका. सदांच एक म्हणटाले की तारीख नाही बताएंगे मंदिर कब बना अशें तुमकां सदां टोंड बीन आसतालें. इवन कोर्टान मॅटर आसतना असो टोंड आसतालें तुमकां, पूण ते तुमी कशें सोंसताले? कितें आसा आमकां पूर्ण खात्री आशिल्ली. परमेश्वर शेवटी कितें आसा आमची सगळ्यांची परीक्षा मनशांची परीक्षा पळयता आनी ताणें पळयली आनी ताज्या कृपेनूच हे सगळें जाल्लें आसा. आमी फक्त निमित्त मात्र आसात, परंतु ज्या खातीर प्रयत्न करपाची हे आसा त्या हिंदुस्थानाच्या प्रत्येक कारसेवाक जाली आनी ताणें आपली जिवाची पर्वा न करता. कारण आमी पळयलां खूब इतलें आमकां तोंड दिवचें पडलें. थंय आमचेर लाठीचार्ज जालो, झांशी आमकां आडयले. खुद्द आमच्या बाउंड्रीचेर जेन्ना आमी 1992 वताले ते पोलिसांनी आमच्या कारसेवकाक लाठी तोपल्यो आनी तांचे कडेन आमकां झगडचें पडलें. त्या वेळार म्हाजो हात फ्रॅक्चर जाल्लो, म्हाजें कट पडलेलो हाताक. तांचे लाठी काडून घेवन आमी दवरताले हांगा लोंडा कर्नाटक पुलिसांनी आमचेर पयलीं सुरवातेक अत्याचार केल्ले. म्हजो हात हो चिरिल्लो, मातशें बारीक फ्रॅक्चर हाताक आयिल्ले. म्हणजे अशें तरेन सगळे कारसेवक अशे बोडयो लाठी तोचून अत्याचार केल्ले हांगसरले कर्नाटकाच्या पुलिसांनी. आनी हें सगळें परंतु कारसेवक हे जिवाची हें सोडूनच गेल्ले. कितें जाता तें जाता. बऱ्या कार्याक जर आपलो देह वता जाल्यार कांय हरकत ना. हे तांचे सगळ्या सामान्य कारसेवकाचे जाका अध्यात्माचे खुबशे जाणकार अशें ना, पूण हे बरे गोश्टी लागून हांवें त्याग करूं जायो ही भावना गोंयच्या मातयेन अजून आसा. हें पळोवन खूब आनंद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.